डॉक्टर मेळ्ळे डिपार्टमेंटाच्या जी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट केल्या इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर सुनील तळवलकर आणि गोंयच्या लोकांचेर जो टॅरिफ इन्क्रीजाचो जो लोड आसा तो घालपाचो ताका लागून आमी प्रॉपर अपॉयंटमेंट घेतिल्लो आज सकाळी 9:30 सुमार आणि आमी गेल्ले समजून घेवपाक की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान चलयलां नाटक आणि इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टरान स्टेटमेंट केला तें कितें काय म्हणून कारण एक व्हडलो कन्फ्युजन क्रिएट करून दवरलो मिठा फुडें मीठ खावप म्हणटा तें म्हाका दिसता सुनिना कडल्यान लोकांनी शिकप आमी वचून आयल्या वाल्मिकी तुमकां टॅक्निकल जे आसा तें सांगतलो देन आय विल सध्या जी कॉन्ट्रोवर्सी आसा जे इन अ नटशेल सांगप जाल्यार गोंयकारांक आमचे लायटीचे बील खूब वाडपाचें आसा आनी ताचें कारण म्हळ्यार एक तर गव्हर्मेंट इज स्पेंडींग 500 crores प्लस सगळ्याचे नवे मिटर घालपाक 7.5 लाख गोंयभर नवे मिटर घालपाची हो एक प्रोजेक्ट काडिल्लो आसा आनी तो एका कंपनीक वचपाचो आसा तो कंपनीचो मालक कोण त्या कंपनीच्या मालका कडेन ह्या मिनिस्टराचें रिलेशन कितें आमकां खबर ना तें मिडियान विचारचें आनी गोंयकारांनी विचारचें सो हो एक पयली कॉस्ट आसा 500 कोटी आनी तो कॉस्ट जशें आतां कोणीय आपली लायटीची बिलां उगडून पळयात तुमी जे कन्झम्पशन केलां ताचें 1000 रुपया बील आसतलें पूण तातूंत मागीर कसले कसले चार्ज घालून पळय आनीक 800 रुपया 1000 रुपया एड जाता न्ही तातूंत हो स्मार्ट मिटर सरचार्ज म्हणून तुमकां तुमचेर घालपाचें आसा हे जे 500 कोटी हे घेतल्या ते कळ्ळें न्ही सो दॅट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम सेकंडली व्हडलो प्रॉब्लम म्हळ्यार जे हे जे नवे मिटर घालपाचे आसा ते डिसेंबरांच्यान तुजा कोण स्मार्ट मिटर्स हातूंच्यान टायम ऑफ डे टॅरिफ बिलींग जातलें टायम ऑफ डे म्हळ्यार 24 वरां विल बी डिवायडेड इंटू 3 स्लॅब्स एक म्हळ्यार सकाळचे 9 ते सांजचे 5 दुसरो म्हळ्यार सांजचे 5 ते रातचे 1 पर्यंत आणि तिसरो म्हळ्यार सांजचो रातचो 1 ते सकाळचे 9 पर्यंत इन दीस 3 स्लॅब्स आणि ह्या तिनूय स्लॅबाक वेगळ्यो वेगळ्यो रेटी आसतल्यो आणि जशें आमी काल प्रेस कॉन्फरन्सान सांगलां ज्या वेळार सामान्य मनीस सगळ्यांत चड कन्झम्पशन करता त्या वेळार रेट सगळ्यांक हाय सो not only has the electricity department and Bharatiya Janata Party government of Goa increased the rates म्हणजे जी टॅरिफ आसता पळय न्ही युनिट पर रेट किंवा पर युनिट रेट आसता ती वाडयल्याच पूण ताज्या वयर 20% एक्स्ट्रा चार्ज करतले ड्युरींग द टायम वेर यू कन्झ्युम द मोस्ट सो आमी हे सगळें फायंड आउट करपाक गेल्ले आनी डिपार्टमेंट आमकां सांगतात की एक्चुअली तुमचे बील कमी जातले म्हणटा वी हॅव नो रिझन टू बिलीव दीस हे कित्याक कमी जातले म्हणटा ते की तुमी बरे भशेन यूज करात तुमी जे त्या टायमार पीक टायमाचेर जे मशिनां किंवा डिवायसीस जे यूज करतात आमकां सांगता की तुमी ते कमी रेटी वेळाच्या टायमार यूज करात अशें आमी फूल आमचें लायफ चेंज करूंक शकना न्ही सो हे जे आमकां फसवणूक करपाचे प्रयत्न चल्ले डिपार्टमेंट आनी भारतीय जनता पार्टी गव्हर्मेंटाचो ताजो आमी निशेध करता इट इज अ सिंपल फॅक्ट की स्मार्ट मिटरिंग लागतकच ज्या मनशाचे 1200 बील येता ताचे 2500 ते 3000 बील येते हांव तुमकां बरोवन दिता बिकॉज दॅट इज द होल इंटेन्शन ऑफ भारतीय जनता पार्टी गव्हर्मेंट ज्या लोकांच्यो गरजेच्यो वस्तू आसा जावं ते लायट आसूं उदक आसूं पेट्रोल आसूं गॅस सिलिंडर आसूं तातूंच्यान एक्स्टॉर्शन करता भारतीय जनता गव्हर्मेंट सो वी केम टू आस्क फॉर सम क्लॅरिफिकेशन पूण वी आर एब्सोल्युटली नॉट कन्विन्स आणि म्हाका दिसता हें आतां एक लोक आंदोलन करचें पडटलें तुमकां सगळ्यांक जाणांक सगळ्यांक याद आसतली 5 वर्सां पयलीं आम आदमी पक्षान गोंयभर वीज आंदोलन केल्लें 350 पब्लीक मिटिंग्स आमी गोंयभर घेतिल्ल्यो हेंच सांगपाक बिकॉज दीस इज वॉट भारतीय जनता पार्टी हेज डन इन ऑल द अदर स्टेट्स वेर दे हॅव बीन रुलींग आनी हें गोंयांत जातलें म्हणून आमी 5 वर्सां गोंयकारांक आमी सावध केल्लें आनी आज आमकां हें सोंसचें पडटलें सो वी आर अगेन गोइंग टू गो बॅक टू द पीपल अँड स्टार्ट वीज आंदोलन 2.0 कित्याक हे जे डिपार्टमेंटान प्रपोजल केला आतां ते तुमकां सांगतले ना टायम आसा 2 वर्सां 3 वर्सां लागतले केन्ना 2 वर्सां आसूं 3 वर्सां आसूं केन्ना तरी आमच्या हड्ड्यार पडपाचें आसा हें आनी हड्ड्यार पडच्या पयलीं सुद्दां हे स्मार्ट मिटरिंगाचें जें इन्स्टॉलेशन जातलें तातूंतूच 500 700 800 कोटी वचपाचें आसा हातूंत सो दीस इज अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ मनी which is going to be extorted from the public and एकदा ते मीटर लागतकच through the electricity bills there will be more extortions permanently so we condemn this step we demand complete scrapping of this whole insane and nonsensical idea
ह्याच्या मनशाच्या तकलेन आयला पयलीं हे सामको कोण तरी एक क्रुएल मनीस म्हणजे लोकांक कशें जगपाक सुद्दां दिवंक सोदिना अशा मनशाच्या तकलेंच्यान ही आयडिया आयल्या. वी कंडेम दीस कंप्लीट प्रोजेक्ट अँड वी डिमांड द स्क्रॅपिंग ऑफ द स्मार्ट मिटरिंग इन गोवा. अमित बाब तेणे आतां सांगलेलें म्हाका दिसता आमी आतां श्री कृष्ण बाब सुनीगांव आमी वी हॅड गॉन एज अ डेलिगेशन आमी आयज विचार केलो की खंय ना खंय तरी गव्हर्मेंटान कन्फ्युजन करून दवरला आनी कन्फ्युजन करपाक कारण म्हणल्यार जो आमचो मिनिस्टर आसा इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर बाब सुदीन ही ट्राय टू टेल दॅट तुमी चड वापर करतले आनी जाल्यार ते वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कन्फ्युजन म्हणजे पीपल ऑफ गोवा शूड बी कन्फ्यूज आनी एक्सेप्ट करपाचें म्हणून. परिस्थिती अशी आसा प्रॉब्ली आता 2027 इलेक्शनाचेर दोळो धरून सरकार मे डिले दीस वॉट एवर इट इज बिकॉज वी आर डिमांडिंग ऑल्सो एंड बिकम अ इश्यू दे नेवर एक्सपेक्टेड. पण आमी जो आज तांकां अंडरस्टँड करून घेतलो तो स्लॅब जे सरकाराची जबाबदारी आसली सांगपाची तो म्हणजे 9 ते 5 जे सकाळचे 9 ते सांजचे 5 पर्यंत खंय जो 1 रुपयाचो आसा तो 80 पैसे जातलो. म्हणजे ज्या टायमार आमी इलेक्ट्रिसिटी यूज करना आमचे मिडल क्लास जे गव्हर्मेंट सर्वंट आसता कोण कामाक आसता ते सकाळी भुरगीं स्कुलान पेरंट्स कामाक वता लायट चलना 9 ते 5 5 5:30 संक आमी घरा पावता. संक घरा पावल्या उपरांत आमी भुरग्यां बरोबर बसता जेवता खाता हे मिडल क्लास मनशांचे सांगता जाका इलेक्ट्रिसिटी यूज जाता त्या वेळार म्हणजे 5 सांजची 5 ते रातचे 1 पर्यंत 120% बिल म्हणजे 1 रुपया जे बिल येता ते 1 रुपया 20 पैसे असता. 9 ते 1 म्हणजे 5 ते 1 ह्या टायमारूच लायट यूज करना जाल्यार केन्ना करप. आमी बंद करपाची लायट सांजच्या वेळार घरा पावल्या उपरांत लायट बंद करपाची अशें सरकाराक दिसता की 120% तुमी बील घरची बायलां आसा ती रांदता भुरगीं टीव्ही पळयता आमी एक कितें फॅमिली म्हणून टायम स्पेंड करता तो काळखान स्पेंड करपाचो. मागीर रातचे 1 ते सकाळचे 9 ज्या वेळार आमी म्हणटा EV चार्जिंग हे ते लोक लायता म्हणून ताका 100% बिलिंग आसतलें. सो हे जे स्लॅब आसा दीस वील बी कंट्रोल बाय स्मार्ट मिटर आनी हो स्मार्ट मिटर म्हणजे कितें आतां आमकां बील येता म्हयन्याच्या एंडाक आनी सपोज एक दीस कोण बरो ना जालो पगार कमी आसा कितें आसा जाल्यार आमी थोडो तो इंट्रस्ट भरून बील फुडें भरता. पूण आज परिस्थिती अशी जातली की इफ यू हॅव टू रिचार्ज दॅट मिटर म्हळ्यार 1000 रुपया रिचार्ज केलो आनी तो जर रातचो सोंपलो तुका येतलेंच पूण तुजे कडेन पयशे ना रातचो सोंपलो जाल्यार तुजी इलेक्ट्रिसिटी बंद. You cannot use electricity कारण it will shut itself. So this is the smart meter which is another 500 crore expense. So आज गोंयकारांचेर हे लागपाक सोदता आनी खंयच ना खंय आमी आतां पंजाबाक 250 युनिट फ्री दिता पयल्यो आमी म्हणना फ्री नाका दिवं पूण एटलीस्ट हे बर्डन आमचेर घालूं नाका. जे 300-400 कोटी तुमकां गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटांतल्यानूच येवपाचें आसा ते तरी कलेक्ट करून हाडा आनी सेव दीस बर्डन ऑन मिडल क्लास हू इज गॉन टू बी द लार्जस्ट सफरर ऑफ दीस. जो मध्यमवर्गीय मनीस आसा प्रॉब्ली श्रीमंतांक हाजो कांय फरक पडना बारीक घरांनी इतली कमी लायट यूज जाता बट वेन इट कम्स टू मिडल क्लास दे आर द हायेस्ट कन्झ्युमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आनी तांकां हाजो मॅक्सिमम इफेक्ट जातलो. सरकारान म्हाका दिसता हाजेर इमिजिएटली क्लॅरिफिकेशन दिवन सांगचें पडटलें ह्या 2 दिसां भितर की आमी कितें करपाचें आसा तें ना जाल्यार आमी आंदोलनाक वतले. आमी त्या दिसा सांगिल्लें आज आमी समजून घेतलें म्हणून कितें आसा तें गरज पडली जाल्यार आम आदमी पार्टी लोकां मदीं वतली आनी लोकांक घेवन हें आंदोलन करतले आनी वी वील stop these meters being installed and this electricity tariff hike which is already higher in terms of 25% additional charges जे आमचे कडेन. आता सीएन तुमकां कितें एक्सप्लेन केलें? ही आनी कितें एक्सप्लेन करतलो सी म्हणटाय ताणें स्लॅब दिले ताणें आमकां सांगलें अशे तरेन इतलो फरक पडटा गोंयच्या भायर इलेक्ट्रिसिटी कमी आहा हांगा म्हारग आसा आमी म्हारग आसा गोंयान कमी आसा म्हणटा तो. पूण हें सगळें पयलीं पासून आशिल्लें. सो आतां बदललें कितें इव्हेंट वाडले सरकाराचे की वर्सान जे 4 इव्हेंट जाताले ते आतां 100 इव्हेंट जाले 20-20 कोटीचे ताका पयशे काडपा खातीर मिडल क्लास मनशाच्या बल्सांतल्यान पयशे काडप. सो गव्हर्मेंट इज ट्रायंग टू फंड देर इव्हेंट्स and their event management which they are doing all over Goa with the help of getting this money out from people's pockets. अमित बाबा आमी आनी एक पळयता स्ट्रीट लायटीचो जो खर्च आसा स्ट्रीट लायटीचें बील आसा पळय आनी मिनिस्टराचो एरेगंट मिनिस्टर आज सामको एरेगंट जाला. ताका कितें तो नितीश कुमार गोंयचो हांवें त्या दिसा सांगिल्लो खंयच्योय पार्टी येवं तो तांचे बरोबर आसता कारण ही
जी बहुजन समाजाची महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाची पार्टी आशिल्ली ती ताणें काबीज केल्या आनी इट हॅज बिकम ही स्वताची जागीर आनी तो समजता जागीरदार आपूण म्हणून आनी तो डिसायड करता की दोन आपले निवडून आयल्या पुरो म्हणटा तो आनी ताजो भाव बाकीचे जग मारूंक एकट्यान तर ताणें एका व्हड्यान दुसऱ्यान पांय दवरला पेडणेकारान तो मांद्रेकारान तो सीएमा बरोबर चार्टर फ्लायटीन भोंवत आसता सो तो ऑलरेडी ताकाय जाला खबर गेला आनी जग मारून म्हणटा तो आपले दोन निवडून आयले जाल्यार खंयचोय सरकाराचो आपूण तातूंत आसतलो हो एरगन्स ह्या इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टराचो जो आसा तो एरगन्स ताच्या उलोवण्यांतल्यान दिसून येता वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी म्हणल्यार कितें तुज्या बंगल्याची इलेक्ट्रिसिटी जी चालू आसता तूं नासतना आनी ताचे पयशे गरीब लोक भरता टॅक्सपेयर भरता दॅट इज नॉट वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जे आज स्ट्रीट लायट सांजचे 4 सुरू जाता कालूय तुमी दाखयल्ले दॅट इज नॉट वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तुमकां मंत्र्यांक जो फुकट पॉवर आनी हें मेळटा दॅट इज नॉट वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आनी एक मिडल क्लास भुरगो मनीस जो 5 ते 6 मध्ये आपल्या फॅमिली बरोबर टायम स्पेंड करता आसतना पणट्यो आनी लामणड्यो लावन बसपाचो ताणें दिस इज वॉट इज द एरगन्स ऑफ दीस गव्हर्मेंट अँड दिस इज वॉट दे आर ट्रायंग टू डू वीथ डिमांड दॅट इमिजिएटली हो जो टॅरीफ हायक आसा तो रोल बॅक करचो वी डिमांड की हे स्मार्ट मीटर इन्स्टॉलेशन आसा ते बंद करचे आनी एटलिस्ट 24 वरां प्रॉपरली लायट लोकांक पावची हे सरकारान हाजे बरोबर स्टेप फुडें कितें एक्शन आसतलें तुमचें आमी 2 दीस टायम दिला तांकांय सांगला की तुमी जाय ते डिसिजन घ्या तुमकां जाय जाल्यार लोकांक तुमी सांगा कितें तें आनी क्लॅरिफाय करा हे कितें इशू आसा तो आनी कशे तरेन करतले ते ना जाल्यार वी वील गेट ऑन टू स्ट्रीट्स आमी रस्त्यार आयले रस्त्या वयले बुराक बंद जाले आनी हे जे डिमांड हे जे फालतूगिरी चलयले आसा सरकारान ती बंद जातली आमी वी आर शुअर स्मार्ट मिटराची जी क्लॅरिटी आसा पळय ती तांचे कडेन ना There were 2 bidders as far as we know. One was Adani and one was another company. Where I am told that 2 of the directors of that company are from foreign nationals. So, भायल्यातल्यान कोण हांचेर प्रेशर घालता काय इनडायरेक्टली सरकाराचेच मनीस हातूंत पण इन्वॉल्व आसा अँड वी आर ट्रायंग टू गेट दी स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी 90% अबाव केल्ले आसा ताचे वॉट वी अंडरस्टँड इज 90% EMD आशिल्लो ताच्या पेक्षा एस्टिमेटेड कॉस्टापेक्षा 90% हायर तांणी कोट केला आनी दे बीन अलॉटेड दॅट कॉन्ट्रॅक्ट फॉर इन्स्टॉलिंग स्मार्ट मीटर तुमच्या घरा लागलो की समजपाचें रिचार्ज सोंपलो लायट गेली स्मार्ट मीटर तुमच्या घरा लागलो की समजपाचें 80, 120, 100% तुम्ही पहिले पैसे भरिल्ले आसतले सो यू कॅनॉट डिस्प्यूट इट आता तू बिल डिस्प्यूट तरी करपाक शकता पूण थंय तुका ते डिस्प्यूटूय करपाक चान्स मेळचो ना कारण ज्या टायमार पैसे सोंपले मिटर बंद ज्या टायमार आनी तुमी झगडपाक गेले ते म्हणटाले पयलीं पैसे भर आमी रिचार्ज करता आनी मागीर तुमचें परत कनेक्शन जातलें पण हाव इज दॅट पॉसिबल सो यू कॅनॉट इवन फायट फॉर समथींग बिकॉज युअर मनी इज ऑलरेडी वीथ दॅम अँड इट इज कन्झ्युम बाय इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट फॉर प्रोवायडींग यू पॉवर रायट रॉंग तू झगड करपाकूच शकचो ना आनी एक सामान्य मनीस जो मिडल क्लास मनीस जाचो पगार 10-15 हजार आसा ताका जेन्ना 2-2.5-3 हजाराचो शॉक येतलो लायटीच्या बिलाचो पळय दॅट वील नॉट बी एबल टू रिकवर फ्रॉम दॅट शॉक बिकॉज खंय ना खंय तरी आजूच आमकां कळपाक लागलें की हे दुसरे मिटर लायल्याक 800ची बिलां 2000 जालां इमॅजिन स्मार्ट मीटर लागले म्हणटकूच ताची परिस्थिती कितें जाता सो आय थिंक दीस इज अ बिग स्कॅम बाय गव्हर्मेंट ऑफ गोवा भारतीय जनता पार्टी मिडल क्लास जे लोक आसा तांकां खंय ना खंय तरी लुटपाचो प्रयत्न आसा जशें श्रीकृष्णा बाबान तांकां एक प्रश्न केला ताच्या घरा कडेन ताचो मिटर थंय तो म्हणटा काणनी जम सकयल्ले आपल्याक दिसना म्हणून तो बिल दिवचो ना म्हणटा पळय थंय कोण तो लायनमॅन आसा तो दीस इज द एरगन्स आता इतलो ते थंयच आशिल्लो मिटर ताका बिल येतालें तो म्हणटा आतां तुका आपण दिवचो ना कारण तो आतां प्रॉब्ली आम आदमी पार्टीन आसा म्हणून आसा बट दीस इज वॉट इज द स्टेट अँड फेट ऑफ कॉमन मॅन इन गोवा अँड आय थिंक इट्स टायम टू रेज इश्यूज वी वील डू वेस्टेज ते म्हणले ताणें वेस्ट टॅरिफ ते डिफायन केला तेणी डिफायन हे समरायज करपाक गेले जाल्यार हो 5 ते 5, 5 ते 1 आनी 1 ते 9 5 ते 1 तेन्नाच चडशे लोक घरा आसता आनी तेन्नाच सगळे कामाक वयता सगळे त्या टायमारूच घरा येता त्या टायमार 120% आसा समज 120% त्या टायमार आसा ते म्हणटा कितें तुमी सारके वापरिना म्हणून तुमकां चड बील येता पण सारके वापरता काय ना हे तांकां कशें खबर आसा नॉर्मल एसी घरान चालू आसा 2 एसी दिवन एसी चालू आसता त्या टायमार सो दीस इज होच एरोगन्स म्हणटा तो अमितान म्हणलो तो होच एरोगन्स की एरोगन्सा खातीर ते चल्ला तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर